माझे नाव फेलिक्स डायस. आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ आमचेंगो आमचो लोक NGO. आता आमगे एक विजनरी बँक आहा रामनगरी विजनरी बँक आहा तेजेर फ्रॉड जाला पण आहा. होय ते फ्रॉड जाला पण आहा. ते नेली 39 करोड. थिंग 4 बँक्स आहे. एक तुगे माजोर्डा आहा, एक तुगे लोटली आहा, एक तुगे कोलवा आहा आणि एक रामनगरी आहा. टोटल इन्व्हेस्टर्स आणि 39 करोडाचे फ्रॉड जाला. होय 2009 सावन ग्रेसन ऑपरेट करला. बट वेन शी टूक ओवर द बँक शी न्यू दॅट देर वॉज अ लॉस फॉर दीस बँक. जेन्ना हे बँक लॉसा आहलें तूं कित्याक एकदम चालू केल्लें? कित्याक पयलीं लोकांनी फ्रॉड केल्लें देखून ते लॉसाक गेले. आतां तुका बी एकदम हें जालें, तुका बी फ्रॉड करपा जालें, तुका बी पयशे एकदम आस आहली. सो दॅफोर आतां तेणी इतलें जालें. आतां 39 करोड बँक फ्रॉड जालें. ACRC आहा तो ताका हाडला आनी तेमी कितें सांगलें आमकां जेन्ना गावडे हॉनरेबल मिनिस्टर गावडे आनी हॉनरेबल मिनिस्टर MLA रेजिनाल्ड SP सगळे तुम आहला थिंगा आतां. आनीक ह्यो आमचो आमदार हिंगाचो नुवेंचो बाबाशन तो आहलो. आनी मागीर तेमी म्हाका सांगलें बाबा तूं फिकीर करनाकाय, वील टेक केअर ऑफ युअर. आनी मागीर तेन्नाच हांवें म्हणलें बाबा आतां तेगे भाव येयलो कडेन आहा, तेगे भाव हिंगसान येयलो कडेन आहा, लंडनसान येयलो कडेन आहा. And we came to know that she is going to fly to London or somewhere else. So confiscate her passport. So therefore, the passport was confiscated on the same day, and now the passport is lying in Kolwa police station with PI Melson Kulasu. Okay. Sir, are you complaint दिला तुम्ही? खंय complaint दिला तर? हम complaint मायना कुर्तोरीन दिला, कोलवा दिला, complaint दिला, आता विजिलन्स दिला, हो इकॉनॉमिक सल्ला दिला. सॉल्व जालें हांव दिला. कितें म्हणला सगळे कंप्लेंट दिवन? हय तेमी सांगलें वी आर गोइंग टू टेक द एक्शन. अच्छा. when इमिजिएटली. अच्छा. बट आय टोल्ड देम सी तेगे आतां कितें करपा जाय, तेजेर FIR घालपा जाय. बिकॉज स्टील नाव द FIR इज नॉट रजिस्टर्ड अगेन्स्ट हर.